मातेवाचें शुभवर्तमान. लोकां आनी आपल्या शिसा कडेन उलोवन जेजून म्हणलें, मोइजेसाच्या आसनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिझेव बसल्यात. म्हणटच ते तुमकां सांगतात तितलेंय तुमी करात आनी पालात. पूण तांच्या कर्तुत्वां प्रमाणें तुमी चलूं नाकात, कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपुणूच करिनात. जोड आनी सोसूंक नजो तसली ओजी ते बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर घालतात, पूण ती उबारूंक आपलें बोट लेगून लायतशें ना. मनशांक दाखोवंक सगल्यो आपल्यो करण्यो करतात, देखून सुमूर्तींतलीं सुत्रां आसलोल्या पेटुलांच्यो वादयो ते लांबयत आसात. तशेंच आपल्या आवरणाचे देगेक लायलोले गोंदे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयल्यो सुवात्यो, देवस्थानांनी पयले वयले जागे, तिंट्यार सोलाम घेवप आनी आपणाक मनशांनी गुरू म्हणून पाचारप हीच तांची आसरूच. पूण तुमी जाल्यार तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारची म्हूण आशो नाकात, कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगळीं भाव भयण. संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणून उंच काडूं नाकात, कित्याक एकल्याकूच स्वर्गार आसा ताका मात तुमचो बाप म्हणूंक फावो. आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात, कित्याक एकलोच तुमचो गुरू म्हणल्यार क्रिस्त. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच उंच काडटात तांकां देव खाला उडयतलो आनी आपणाकूच खालती जातात तांकां देव उंच काडटलो. देवाचें उतर हें.